तुवें जो आतां बरो विशय काडिल्लो तो म्हळ्यार त्या टॅक्सीवाल्याक मोपा वचपाचें आसता म्हणून. आतां मोपा या आनी जॉयल तुजे कडच्यान सुरवात करता की परत हो बोवाळ सुरू जाला आफ्टर कतार एअरवेज डिसायडेड टू शिफ्ट टू मोपा. You are consistently writing about the issue. What is the reality that is coming forth now? See, Pramod, if you see carefully, Qatar Airways आता गेलीच. Okay, from June 20th, they are shifting to Mopa. It's very clear. Now, if you see in 2023, over the full year, there is a consistent drop. And I, as airport director, admit केला कि there is a 15 to 20% drop in air traffic. It is very clear that gradually traffic is getting reduced from Daboli. Now, that is one part of it. But on what basis can somebody give an assurance saying that na आमी ते बंद जावंक दिवचे ना, आमी ते उणे जावंक दिवचे ना, आमी ती flight divert जावंक दिवचे ना? On what basis? Can anybody do that? It is if it is on the airline to decide where they are going to take off and where they are going to land. Even the civil aviation ministry cannot, unless there are some security concerns. Otherwise, you cannot. So, on what basis are giving people have been given this assurance that na I am band jawche na manun? Completely hollow, no. So, if airlines are going to Mopa, I don't think anybody can stop them. Number one. And when you have two competing airports, and when Mopa is developing at such a rapid pace, 8 million footfalls in 1 year they are targeting. या खंयच्यान येतले 8 million? हिंगा 8 million आनी थिंगा आनीक 6 million? अशें जावंकूच शकना न्हू. See, your tourist is completely, you can make out that the tourist is getting diverted from Daboli to Mopa because that's why they are targeting 8 million. No? Maybe a little bit of incremental difference here and there is fine. But everything points to this situation that Daboli is slowly fading away. You understand, no? And there is whatever assurance anybody may give, you know, it is just a verbal assurance. There is nothing concrete on the ground or in. You don't see any future for Daboli Airport. Immediately, it may not collapse, but over a period of time, yes, definitely, it's going to. Limited operation or completely out of action? See, in maybe in the next 5-6 years, it will fade off, and eventually, I think it will not sustain itself. Because, you know, for airport to sustain, it's a huge viability concern. Like a खूप cost असता. एक few airlines घेऊन तू एक 10, 15, 20, 25 तशी जायना ते. You know, you have to have that volume. You have to have that traffic. The capacity at Mopa also will start increasing. What now तो भोंय म्हणपाक शकना आमी. पयलीं आमी 1-2 वर्सां पयलीं हो भोंय आसा म्हणटाले. आज statistics are kind of proving that there is sizable diversion. So दाबोळीक भवितव्य ना काय एक लिमिटेड ऑपरेशन्स एअरपोर्ट म्हणून तो उरतलो. दाबोळी आनी मोपाचे भवितव्याचो कोण आर्ग्युमेंट जर घालता आसत जॉयलान म्हणलं तशें इट इज व्हेरी क्लियर की 2 एअरपोर्ट गोंयांत सस्टेन जावंक शकना इज अ फॅक्ट. आतां जेन्ना मोपा आयिल्लो मोपाची कन्सल्टन्सी जेन्ना केल्ली 20 वर्सां फाटीं आयकावान जी प्रोजेक्शन केल्या ती जर तुमी पळोवशा एट दॅट टायम फॉरेन टुरिस्ट कंपोनंट इन गोवाज टुरिजम इंडस्ट्री वॉज ऑलमोस्ट 35 to 40% and 60% वॉज डॉमेस्टीक. जवळ जवळ 7 ते 8 लाख तेन्ना फॉरेन टुरिस्ट येताले, 25-30 लाखां मेरेन देशी टुरिस्ट येताले. आज चित्र कितें? फाटल्या 5 वर्सांक 4.5 लाखांवेल्यान 70,000 आयले देशी फॉरेन टुरिस्ट आनी जे 30 लाख तेन्ना आशिल्ले डॉमेस्टीक ते 71 लाखार पावले. आयकावाची प्रोजेक्शन जाचेर मोपा बांदलो दे हॅव गॉन हेवायर. दे डोंट एक्झिस्ट. सो फिजिबल. दुसरें मोपा कित्याचेर बांदलो तुमी? मोपा इज अ 3-phase एअरपोर्ट. फर्स्ट फेज डॉमेस्टीक, सेकंड फेज इंटरनॅशनल, थर्ड फेज कार्गो. सो मोपाची प्रॉफिटेबिलिटी कित्याक धरिल्ली? जेन्ना थंय मोठी विमान येवन कार्गो लँडिंग सुरू जातलें तेन्ना इम्पोर्ट एक्सपोर्टाक चालना मेळटली. खरो ताजो GDP कंट्रिब्युशन आनी रेवेन्यू सुरू जातलें. तुमी बॅलन्स शीट काडा फाटले 20 ते 24 वर्साचें फर्स्ट क्वॉर्टराचें बॅलन्स शीट काड दाबोळी आनी मोपाचें. पोस्ट कोवीड न्ही, पोस्ट कोवीड पोरूं 23-24 दाबोळी इज 48 crore प्लस तेन्ना मोपा इज 148 crore मायनस.
तांणी ओडचो पडलो ना बिझनेस, ते कितें लॉस करूंक बसल्या थंय, दे आर एट 140 crore ते ओडटाले तुमचो बिझनेस. सो आतां ते डॉमेस्टीक ओडपा लागले. सो कालांतरान इंटरनॅशनल पयलीं ते ओडटलेच, कित्याक थंय टॅक्सी पार्किंग वे जाता, सगळें जाता. इंटरनॅशनलांत प्रॉफिटेबिलिटी पडटा. दाबोळी कडेन कितें उरतलें, देशी उरतल्यो थोड्यो, कारण बिकॉज ऑफ दाबोळीच लोकेशन. मोपा कितलेंय जरी म्हणलें, गोंय सेंट्रली जें डेवलप जालां तें दाबोळे भोंवतणी जालां. ताका रेल्वे आसा, ताका पोर्ट आसा, हे वटेन मडगांव कमर्शियल सिटी आहा, इक्विडिस्टंट पणजी आसा, ते वटेन लोटलेच्यान फोंड्या. सो ताका लागून डॉमेस्टीक जी एअरलायन्स आसा ती कांय प्रमाणांत दाबोळींक सस्टेन जातली. आनी जो इंटरनॅशनल चंक आसा मे बी फुडें कार्गो टेक ओवर करीत दाबोळेचेर. सो टॅक्सीवाल्यांचो बिझनेस एज सच कमी जातलो सावथाक. आनी मोपा सरकाराक जें कंट्रिब्युशन फुडें खरें सुरू आसा तें थर्ड फेजीक सुरू जातलें. आनी जो पर्यंत मोपा प्रॉफिटेबिलिटीक येना तो पर्यंत तो दाबोळीचो बिझनेस ओडीत रावता. हय पांडुरंग, बिफोर आय गो टू किशोर, हो जो इशू आहा वीच इज व्हेरी इंट्रस्टींग की जॉयल म्हणटा आपल्या भवितव्यूच दिसना. सुयश म्हणटा की तो एक लिमिटेड ट्रॅफिक एअरपोर्ट म्हणून उरतलो बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन. बट बोथ दीज प्रेडिक्शन्स इव्हेंच्युअली गो टू अस हे की साऊथ वील बी सिवियरली अफेक्टेड. हाच्या पयलीं आमी हांगा डिस्कस जालो हांव तुज्या कडेन विशय की म्हाका दिसता की मोपा आनी दाबोळी दोनूय एअरपोर्ट उरतले. तशें सुयेशान म्हटलें आसा की ताका कांय लिमिटेशन येतली, कारण खंयचीच एअरपोर्ट कंपनी आतां GMRन जे फाटल्या वर्सा लॉस दाखयला मोर दॅन 148 crores कितले तरी, ते लॉस ते भरून काडपा खातीर तांकां बिझनस वाडोवपाकूच जाय. आनी आयज परिस्थिती अशी आहा मोपाची की थंय कोण विमानाच येयना अशी सिच्युएशन आहा सर. सो म्हाका दिसता की हे सगळे डिपेंड जे आसा आमी दोनूय एअरपोर्ट ते ट्युरिस्टांचेर, गोंयकारांचेर आमचेर न्ही, हे ट्युरिस्टांचेर आसा. आनी जशें कोविडाच्या पयलीं सुयेशान सांगलें, कोविडाच्या पयलीं सिच्युएशन खूब बरी आशिल्ली. 2019 फिगर म्हाजे कडेन आसा त्या प्रमाण देशी पर्यटक गोंयांत जे आशिल्ले ते ऑलमोस्ट 71.2 लाख आशिल्ले आनी फॉरेनर जे आशिल्ले ते 9.5 लाखां मेरेन पावले. आतां कोवीड येतकच 2021 अशी सिच्युएशन जाली की ते सगळे सकयल देंवले आनी हो आंकडो सामको म्हणजे 2 लाखाचेर पावलो फॉरेन टुरिस्टांचो. सो दोनूय एअरपोर्ट हय GMRचो जेन्ना 2004-07 केन्ना तरी हो केल्लो की प्रोजेक्शन रिपोर्ट जेन्ना केल्लो की तेन्ना ते 40 मिलियन 60 मिलियन अशें दाखयल्ले. सो तो आतां कोविडान सगळे फाटीं गेला जग. आमी 10 वर्सां आमकां फाटीं गेला कोविडान. सो आतां म्हाका दिसता की टायम लागतलो सगळे जाग्यार येवपा खातीर, फॉरेन ट्युरिस्ट वाडपा खातीर किंवा डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट वाडपा खातीर. आनी ते वाडल्या उपरांतूच कळटले. पूण म्हाका दिसना की इतल्या बेगीन कितें दाबोळीक धोको आसा असो, कारण सावथांतले लोक, सावथांतली जी हॉटेल इंडस्ट्री आसा किंवा वेर्ना सारकी म्हणून की सावथांतली इंडस्ट्रियल झोन जो आसा सगळो इंडस्ट्री सेक्टर इस्टेट जो आसा ह्या सगळ्यांक लागीं पडटा दाबोळी आनी MPT. लिमिटेड एअरपोर्ट ह्या दृश्टींतल्यान दाबोळी आयज ना फाल्यां ती देंवत वयतली. आयज जशें तिणें म्हटलां की 8.4 मिलियना वयल्यान 7 मिलियनाचेर आयला म्हणून, अशें देंवत वयतली ती, पूण सामकेंच देंवचें बंद जावचें ना अशें म्हाका हय किशोर. एक गजाल जशी सुयशान सांगले तशें की आमी हे जे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जे तयार जातात ताका एक प्रोजेक्शन रिपोर्ट म्हणून तयार करतात. आतां प्रोजेक्शन रिपोर्ट म्हटल्यार बाबा फुडल्या 10 वर्सान, फुडल्या 15 वर्सान अशें जातलें. शेवटी एक कोण तरी तो भविश्य सांगता पळय तुजें, फुडल्या 10 वर्सान तूं अमूक जातलो आनी तमूक जातलो, तसो तो प्रकार. तशें जातलें अशें कांय ना. एका कोविडान सगळें उलथोन घातलें. तशें जर आनीक कितें जर येत जाल्यार प्रोजेक्शन आनी प्रोजेक्शन गेलें खंय तुजें. एक गजाल आमकां लक्षांत दवरूंक जाय, जशें जॉयलान सांगलें तशें की इन लाँग टर्म दाबोळेचें अस्तित्व उरतलें काय कमी जातलें हो प्रस्न तयार जातलो जसो जसो हाचो फर्स्ट फेज इनॉग्रेट जाला, सेकंड फेज, थर्ड फेज जातलो. आतां बिजनस म्हणजे जरी विमानां मोपा येयलीं, हॉटेलां आनी सगळें जें आसा तें सावथ गोवाक आसा. त्या खातीर सगळो जो ट्युरिस्ट फ्लो आसा तो नॉर्थांतल्यान सावथाक वयता. आतां हांगासर वेगवेगळ्या लोकांनी ज्यो जमनी घेतल्या ते जेन्ना डेवलप जातले, हॉटेलां हांगा येवपाक सुरू जातलीं, सेकंड फेज आनी थर्ड फेजा मेरेन हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जालो काय टोटल सावथ गोवा बिझनस सगळो कॉलॅप्स जातलो. आतां तेणी सादो विशय काडला, टुरिस्ट टॅक्सीच्या बिझनसाचेरूच जर हेचो परिणाम जालो जाल्यार केदी व्हडली उलथापालत जातली आनी कितें जातलें स्टेटीन तें पळय. एकूच प्रमोद हांगासर म्हाका सांगचें दिसता की सुरवाती पासून एक विशय सदांच डिबेटीन आसतालो की खरेंच गोंया सारक्या ल्हान राज्याक 2 एअरपोर्ट जाय काय कितें. आनी व्हडल्या व्हडल्या एक्सपर्टाचे व्हडले व्हडले रिपोर्ट हाडून कशें गोंयांत 2 इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाय हें आमच्या तकलेर मारलें. आयज तें भविश्य
खरें जातलें काय फट ठरतलें हें आतां कांय वर्सांनी कळटलें. आनी एक इंट्रस्टींग गजाल आहा जी आमी हॉटेलांची बाबतींत किशोरान म्हळी. आमकां गोंयकाराक खूब फावटी दिसता की आरे पेडण्या सावन तुगेलें साश्टी वचप कितली डिस्टन्स रे काय म्हूण. पूण जो ट्युरिस्ट येता ताका तें व्हडलें डिस्टन्स न्ही. जसो तो तुगेलो तो ट्युरिस्ट 120 स्पिडीन चलयता थंय ताका हांगा येतकीर ती कुस्तार जाता पळय तशें ताका हांगच्या तुगेलें कितलें 1.5 वर मरे 1.5 वराची डिस्टन्स. आमकां दिसता की तें दाबोळी लागीं काय तुगेलो मोपा लागीं. जो ट्युरिस्ट येता तो फाल्यां म्हणटलो चल आपूण मोपा देंवता सवाय तिकेट खंय मेळटा तें पळयतलो तो. इतली सादी गजाल ती. इंटरनॅशनल टुरिस्ट फुडें वाडटले केन्ना तरी हो भाबडो आशावादी. कित्याक इवन मिडल इस्ट देश आतां इतले एग्रेसीव वता टुरिजम पॉलिसी एट्रॅक्ट दे आर गोईंग फॉर फ्री विजा. तूं जाय तेन्ना तांचे देशा भितर सर म्हयनो राव 6 म्हयनो राव यो इतले एग्रेसीव केल्या ते. तशें एट्रॅक्ट करपाक तुमची विजा पॉलिसी ना आनी तुमचे कडेन लोकेशनां ना बरी लोकेशनां ते फ्री विजार दितात आतां. एब्सोल्युटली. आनी इंटरनॅशनल टुरिजम ग्रो जावपाचें गोंयांत हो भाग ना. आय थिंक एक गजाल जी म्हाका दिसता सगळ्यांक क्लियर जाल्या आसतली की भंय आशिल्लो तो आतां भंय उरलो ना. तो आतां ती रियलिटी उरल्या आनी ती रियलिटी अशी आहा की लिमिटेड ट्रॅफीक एअरपोर्ट म्हणून दाबोळी उरतले काय बंद पडटलें. दीज आर द ऑप्शन्स वी आर टॉकिंग रायट नाव. म्हळ्यार जी भाशणां आमी आयकतात की आमी इतली इन्वेस्टमेंट करतात सो इतली तुगेले दाबोळी चालू उरतले. जशें जॉयलान सांगलें मार्केट इकॉनॉमी आनी मार्केट फोर्सीस डिसायड वेअर द एअरक्राफ्ट्स लँड नोबडी एल्स डिसायड्स इट. ही रियलिटी म्हाका दिसता आमकां कळपाक जाय. आनी तें आसतनाच ही जी 2 एअरपोर्ट घेवन जे ट्युरिस्ट येतले ते हांगा येवन शिस्तबद्ध वागतले. तुवें बरो मुद्दो काडलो तो. ते हांगा येवन शिस्तबद्ध वागतले अशे भ्रमा भितर आमी रावचे परस आमी तांकां हांगा येतकीर शिस्तबद्ध कशें वागपाक लायतले हाजेर जर आमी मातशी तकली उजार केली जाल्यार म्हाका दिसता सगळे गोंयकारांचे गोंयच्या टुरिजम सॅक्टरांचे आनी आमचो जिवूय वाचतलो.